नीट पेपर लीक प्रकरणात NSUI आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे आझाद मैदानाचेर निदर्शन. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणतात नीट पेपर लीक प्रकरणात 24 जुनाक काँग्रेस संसदेत करतले निदर्शनां. कर्नाटका उपरांत गोंयांतूय पेट्रोल डिझेल वाडले. सरकारान पेट्रोल डिझेलाचेर वॅट वाडयलो. पेट्रोल वाडले रुपया, डिझेल 35 पैसे. विरोधक म्हणतात दरवाडणी फोलगा कमी करात. आंतरराष्ट्रीय योगा दिसा सरकारी आणि शिक्षण संस्थांच्यो सामूहिक कार्यावळी. प्रधानमंत्री मोदी धरून केंद्रीय मंत्री वांटेकार. गोंयांत भुरगीं, आमदार, मंत्री लोकांनी मनयलो योग दीस. व्हडल्या गाडयां खातीर तिळारी घाट 31 ऑक्टोबर मेरेन बंद. उटंगराचो पावस, पालसणां कोसळप. अपघातांच्या फाटभुंयेर कोल्हापूर जिल्लोधिकाऱ्याची अर्द. राष्ट्रविघातक घटकांक आडावन हिंदू राष्ट्र जायज. आतंकवाद्याकडे संबंधित गुन्यांवकार जेलींतल्यान जिखताच वेंचणूक. 24 ते 30 जून रामनाथी संवसारीक हिंदू राष्ट्र महोत्सव. अजेंडा हिंदू राष्ट्र. दर दिसा गोंयांत 1-2 नवे दुयेंती. डायलिसिसाचेर परिस्थिती सापूच भिवपाची. भारत जाता संवसारीक डायबिटीज केंद्र. मुख्यमंत्री उलयलो. सरकार विमान कंपन्यांचेर हाडटा दबाव म्हूण विमान कंपन्यो आपली सेवा दाबोळे सावन मोपा व्हरतात. खासदार विर्याताचो आरोप. संसदेत काडटलो इश्यू. रस्त्या कुशीक दवरिल्ली बेकायदेशीर होर्डिंग्स आनी जायरातींच्यो गाडयो काडपाक येरादारी पुलिसांनी एक्शन प्लान दिवचो. हायकोर्टाचो निर्देश. गोंयांत फुडले 5 दीस घोग्यांनी पावसाची शक्यता. आयतारा 23 जुनाक रेड अलर्ट. गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. आज फाल्यां ऑरेंज अलर्ट. जानेवारी ते मे 2024 5 म्हयन्यांत डेंग्यूचे गोंयांत 117 दुयेंती. 2023 सावन ह्या दिसांनी 55 दुयेंती मेळिल्ले. चडशी प्रकरणां मायग्रंट कामगार रावता थंयच्या घरांत. नीटाचे कांड. UGC नेट रद्द. काँग्रेसीची देशभर निदर्शनां. बीजेपी सरकारान लाखांनी तरणाट्यांचो फुडार इबाडला. प्रियंका गांधीची केंद्र सरकाराचेर खर टिका. आपाचो दिल्लीत पाणी सत्याग्रह. अरविंद केजरीवालाचो जेलींतल्यान संदेश. उदक दिवप आमची संस्कृती. हरियाणांतल्यान उदक सोडचे म्हूण अतिशी बसल्या बेमुजत उपासाक. अरविंद केजरीवालाक थाकाय ना. लिकर गेट स्कॅमात जामिनाची अर्ज दिल्ली कोर्टान दवरली होल्डार. दिल्ली उच्च न्यायालयान निकाल दी मेरेन केजरीवाल तिहार जेलीतूच. मद्रास हायकोर्टान मागलो तामिळनाडू राज्याकडेन एक्शन टेकन रिपोर्ट. कोर्टान राज्याक विचारली जाप. डुप्लिकेट सोरो पिवन तामिळनाडूत 53 जाण सोंपले. मक्कात हज यात्रे वेळार 98 भारतीयांक मरण. विदेश वेव्हार मंत्रालयाची माहिती. सुमार 1000 वयर लोकांक मरण. सध्या 3 क्रिमिनल कायदे लागू करचे न्ही. अस्तंत बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक बरयली चीट. पेपर फुटी आड. उत्तर प्रदेश सरकार हाडटलो नवो कायदो. नीट UGC नेट कांडा उपरांत सरकाराचो निर्णय. वेंचणूक आयोगान महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडाच्या विधानसभा वेंचणुकीची तयारी केली सुरू. मतदार वळी अपडेट करपाक सुरवात. संवसारभरात फुटबॉलाक बरे दीस. मात भारतात फुटबॉल वयर सरना. कल्याण चौबेक AIFF वेल्यान निखळावचो. आदलो टीम इंडिया हेड कोच इगोर स्टिमॅकाची AIFF पदाधिकाऱ्यांचेर चढाई. म्हापशेच्या अहमद देवडी खुनी हल्ल्याचे केशीत म्हापसा पुलिसांक मोठे यश. मुख्य आरोपी रामकृष्ण भालेकराक सावंतवाडी वचून धरलो. हेर 6 जाणांक पयलीं घेतिल्ले ताब्यात.